तेंपा पोरमणे माथ्याक कुरपणे. आमची भोव आदली म्हणणी तेंपा पोरमणे माथ्याक कुरपणे. आनी भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आयज आमी हें लावपाक जाता. आमी क्रिस्ती भावार्थी आमच्या भावार्थाची वाड करता आसतना पवित्र सभेन जायते फावटी नव्यो शिकोवण्यो येतात. आनी ह्यो नव्यो शिकोवण्यो येतात त्यो मानून घेवंक आनी त्यो वेव्हारान घालून आमकां एक विशाळ उक्तें मन जाय. जरी तर आमी निबोर मनाची जाली जाल्यार ही शिकोवण घालपाक आडखड जाता. आयची वाचपां आमच्या मुखार एक बरोसो संदेश दवरता. एक संदेश फामिलीचो, दुसरो संदेश भावार्थाचो. पयलो संदेश जो फामिलीचो आसा आयच्या पयल्या वाचपान आमच्या कुटुंबांनी पासून जाता तें घडये आमी पळयता. दायज, आमच्या पुर्वजांचें दायज, आमच्या आवय बापायचें दायज कोणाक मेळपाचें, कोणाक कितलें मेळपाचें, भाटाचे कितले कुडगे करपाचे, घराचे कितले कुडगे करपाचे, आवय बापायचें भांगार आनी गिरेस्तकाय आसा ती कशी वांटपाची, हाचे विशीं आमच्या जण एकल्याच्या व चडशा कुटुंबांनी घडये जायते फावटी वयर सकयल जाता. भाटां वांटूंक सोंपें, आवय बापायची गिरेस्तकाय वांटूंक सोंपें, आवय बापायन बांदून दवरलेलें घर वांटूंक सोंपें ना. जायतीं जाणां हें करता आसतना दुस्मान पासून जातात. भाव भयणां एकामेकाचेर दुस्मान जातात, एकामेका लागीं झगडटात, एकामेकाक कोर्टान व्हरतात. आनी जायत्या जाणांची भाटां आतां कोर्टानूच आसा, जायत्या जाणांची घरां कोर्टान आसात. भाव भयणीनो, इजाक जेन्ना मरूंक पावलेलो, अब्रामाचो चेडो, इजाकाचे 2 जाण पूत, इजाव आनी जाकोब. कोणाक दायज मेळपाचें? तांच्या कायद्या प्रमाणे जो कोण पयलो आसा, माळगडो आसा, ताका मेळूंक जाय. तो आपल्या बापायचें नांव मुखार व्हरता. इजाव आनी जाकोबांचे मदलो इजाव व्हडलो म्हणटात ते दोगूय जाण एकूच दिसाक जाल्ले जवळे. पूण इजाव व्हडलो पयलो आनी जाकोब दुसरो. देखून इजाव आपणाचो हक्क मानून घेता आनी बापूय मानून घेता आनी आपल्या व्हडल्या पुताक सांगता, चल वच, तूं शिकारी. आनी शिकारी कसो? म्हाका तुज्या हातांतलो एक निमणो शिकार खावपाक जाय, म्हजे दीस जाले. देखून इजाव गेलो आपलो शिकार करपाक आनी आपल्या बापायक जें आतां ताणें आपल्या काळजांतल्यान जावन मागलां तें दिवपाक. आवय आसा, कोण फेवरेट आवयांचो? धाकलो काय व्हडलो? जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी हें कुफुजांव आसा. एकलो आसा तो दुदाचो आनी दुसरो आसा तो ताकाचो अशें म्हणटात. थोडे फावटी व्हडलो आहा तो दुदाचो आनी धाकटो आसा तो ताकाचो. थोडे फावटी उरफाटेंय जाता, धाकटो आसा तो चड आपुरबायेचो आनी व्हडलो आसा ताका मांय पडेना, पाय पडेना. पडेनात म्हणल्यार पडेना न्हू, कितेंय दिवपाचें आसा आतां मरपाचें वगत येता तेन्ना एकल्याकूच चड. आनी देखून जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी सुनो आसात त्यो केस्तांवां कोत्तात आनी हो प्रश्न विचारता, वय व्हडलो आहा तो दुदाचो आनी धाकलो आहा तो ताकाचो, दोगूय जाणांक एक सारकी पडपा नाका, विचारतात जायते फावटी. भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकान आमची जी वांशावळ आसा तातूंत आमी पळयता. रेबेका आवय जेन्ना इजाकान आपल्या पुताक सांगलें वच आनी शिकार मारून घेवन यो, हांव तें खातां बरे भाशेन आनी तुका आशिर्वाद दिता आनी मागीर वयतां, काडटा तिकेट, मरता. रेबेकान आयकल्या उपरांत एक फ्रॉड कसो कोत्ता, धाकल्या पुताक काडटा. व्हडल्या पुताचें आंगावलें, व्हडल्या पुताच्या हाताक मातशें लोंव आसली, तो रानवट शिकार करपी, जाल्यार ताचें जें कपडे आसा, ताचे ड्रेस आसा, तें आपल्या धाकट्या पुताक जाकोबाक घालता, आपूण रांदता भितर वचून आनी तें रांदलोलें घेवन जाकोबाक धाडटा. जरूय बापायक दुबाव आसलो, ताका दिसती पडनासलें, जाणटो जाल्लो, पूण हात लावन पडटा. जी लोंव आसा ती व्हडल्या पुता सारकीच, आवाज आसा तातूंत मातसो गडबड आसा, तरी आसतना
तूं इजाव फोट मारली जाकोबान, फोट मारून आशिर्वाद घेतलो, पूण आशिर्वाद तो वडिलांचो आशिर्वाद सदांच आशिर्वाद, तो शिराप जावंक शकना. आनी तरूय इजाकान सांगलोलें आमी आयकलां, तुजेर कोण आड वेतात ताचेर शिराप, तुका कोण बरें करता ताका आशिर्वाद. म्हणटच जाकोबा बरोबर हो आशिर्वाद ताचे फाटल्यान जे कोण ताका बरें करतले तांकांय मेळ्ळलो आसा. आवय बापूय आमकां आशिर्वाद दितात आमच्या कुटुंबांनी. भाव भयणीनो, हो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत जाकोबाचें नांव मुखार गेलें. इजावाचें नांव कोणाक खबर पासून ना. आयज जायतीं जाणांक खबर ना. इजाकाचे 2 जाण पूत आसलेले, जाकोबाचो एक इजाव म्हणलेलो भाव आसलेलो, खबर ना. पूण खरेपणी वळीन येता जाल्यार इजाव येवपाक जाय आसलो. इस्रायल पोरजां मुखार वयतली ती जाकोबाचे पूत, इजावाचे पूत न्हू. आनी जाकोबाची वांशावळ, जाकोबाचें नांव मुखार वेता तेन्ना इजावाची खबर पासून ना. आनी हे आमच्या भावार्थाची हो आमच्या साल्वासांवांचो इतिहास, साल्वेशन ऑफ आवर हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ आवर साल्वेशन तातूंत आसा हे भाशेन. जाल्यार आमी कितें म्हणपाचें आयज? भाव भयणीनो, एक वस्त भावार्थ आमचो हांगासर येता. नवी शिकवण नव्या बुल्ल्यांनी. जायते फावटी थोड्यो वस्तू ज्यो आमच्या कुटुंबांनी घडटात, आमचे भोंवतणी घडटात, आमकां समजना. थोडी फावटी आमचो प्रश्न, देव हे भाशेन जावपाक कित्याक दिता? देवाक दिसती पडना? देवूय जाका भाशेन कुड्डो जाला, देवूय म्हातारो जाला? ना, देव कुड्डोय जावंक ना, देव म्हातारोय जावंक ना. देवाक दिसती पडना? देवाक सगळें दिसती पडटा. आनी देवाक दिसती पडटा तेन्ना चोत्राय दवरपाक आमी गरज. जरी तर आमी आडगां करून आमच्या दुसऱ्या भावा भयणांक दुखोवन मुखार वेता, ताचो आशिर्वाद ना. जायते फावटी आमचेर शिराप पडलेले आमी पळयता. घरान सुसेग ना, दुसऱ्यांक त्रास करून, दुसऱ्या भावा भयणांक त्रास करून आपणाकूच सगळें भाट आनी बेंस आनी गिरेस्काय आनी घरां घेवन वो आपणाक चोड घेवन गेल्लीं कश्टावतात. आयज पळयलां आसतलें, तुमी तुमच्या जिवितांत पळयलां आसतलें. अशी नदर मारल्यार दिसती पडटली तुमकां. कोणाक बोटां दाखोवपाक नाकात, पूण हें आमकां दिसती पडटा. देखून भावार्थाची शिकवण आमकां शिकयता, ही शिकवण बरे भाशेन घेवन जें कितें आमकां देवान दिल्लें आसा तातूंत खुशाल राव. देव दिता, खुशाल राव. आनी देवान तुका दिवंक ना, दुसऱ्याक दिलां, तरी पूण खुशाल राव. हें सगळें उलयल्या उपरांत पासून थोड्या जाणांक कडेन चड मेळटलें, एक भावाक सुबेज मेळटलें, एक भयणीक उणें मेळटलें, हें कितेंय जावं. पूण जें कितें तुजे लागीं आसा, जें कितें देवान तुका दिल्लें आसा, कर मागणें, देवाक आर्गां दी, खुशाल राव, फुडें वच. आनी तुजे लागीं थोडें जें दिल्लें आसा तातूंतल्यान देव कडेन तुका आनीक व्हडलो करतलो. तूं जरी तर उक्तो आसाय मानून घेवपाक. नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी घालपाक जाय. पोन्न्या बुल्ल्यांनी घालीत जाल्यार बुल्ली फुट्टली आनी सोरो व्हांवतलो, लुकसाण सगळें. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी घालीत जाल्यार सोरोय बरो उरतलो आनी बुल्लीय बरी उरतली. फायदो. म्हणटच थोडें पासून आसत जाल्यार आमी तें बरे भाशेन घेतलें, उक्त्या मनान घेतलें, देवाक आर्गां दिवन घेतलें जाल्यार देवाच्यान तें आनीक जाय तें करूंक जाता. ह्या पासून जांकां थोडें पडलां तांणी दुखी जावचें न्हू. आनी जाणी चोड ओडून काडलां वो चोरून काडलां तांणी खुशाल चोड जावचें न्हू. पूण मानून घेवचें आमी देवाच्यो वाटो. आनी देवाच्यो वाटो मानून घेता ताका सदांच आशिर्वाद. तर होच आशिर्वाद आमकां दी म्हण हे आयचे मिसाचे भेटेन भाव भयणीनो आमकां ही कृपा मागुया. ह्या उंड्या सोऱ्याचे भेटवणेन जो हे सृश्टींतलो आयला, हे सृश्टींतलें आमकां जें देणें मेळ्ळां तें घेवन आमी खुशाल जावया, आमचें मन परिवर्तन करुया. एक नवें उतर भायर सरलेलें आसा आमचे पवित्र सभेन ह्या दिसांनी. हे शिकवणेन भोव करून जेन्ना सृश्टी वाटेन आमी जायतें वायट करता, इकॉलॉजिकल कन्वर्शन, सृश्टीच्या संदर्भान आमची जण एकल्याची मन परिवर्तन जावपाक आमी हें पावल मारूंक जाय. तर हेंच करूंक आमकां हे भेटेन देव आमकां दिता तें घेवन खुशाल रावंक कृपा मागुया.